नमस्कार आणि येवकार तुमकां ग्राउंड झिरो ह्या कार्यावळीन आयज गोंयान 5 इलेक्शनां जाली, 5 म्युनिसिपालिटी इलेक्शनां जाली जी फेज 2 उरिल्ली. सगळ्यांक खबर आसा फाटल्या फावटी रिजर्वेशन मॅटरा खातीर ही इलेक्शन्स पोस्टपोन केल्लेली आनी आयज ही इलेक्शन्स जाली. कितें आसा गोंयान ह्या इलेक्शना बद्दल बोवाळ तो जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर्स आसा. सगळ्यान पयलीं आमी मडगांव आमचो सावियो आसा. सावियो, कितें आशिल्लो आयचो ट्रेंड आनी कशें जालें आयचें इलेक्शन? आज आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 25 वॉर्डाचे इलेक्शन जाले. म्हणजे 25 वॉर्ड जाता मडगांव म्युनिसिपालिटी काउन्सिलाक. आणि सगळे हितून इलेक्शन बरे भाशेन जालें. अराउंड थोडे इन्सिडेंट लायक फॉर एक्झाम्पल दिगंबर कामत आणि जो आदलो चीफ मिनिस्टर आणि आताचो जो आमचो बाबू आसगांवकर आहा टुरिझम मिनिस्टर हाचे मदीं मातशे बाचाबाची जाली कित्याक तो एका भुताच्या भायल्यान उबो आसलो म्हूण. बारावन असले कांयच इन्सिडेंट जालो ना. बाय लार्ज आख्खें इलेक्शन पिसफूल जाला. आणि सांगचे म्हणल्यार गोवा फॉरवर्ड आणि दिगंबर कामत ह्या पॅनलाचे अलायन्स आहा. आणि जे बीजेपीचे पॅनल आहा वायब्रंट मारगांव हाचे मध्ये फायट आहा. तशेंच फातोड्डाचे काँग्रेस ब्लॉक हाणें बी एक पॅनल घातलेले. तांचे 6 कॅन्डिडेट आहा. शॅडो काउन्सिल जे मडगांव एक्टीव आहा तांचे पॅनल आहा. आम आदमीन थोडे कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केल्लो आणि तशेंच इंडिपेंडंट आहले. पूण आतां 26 काउंटिंग जातकच गोमोन येतलें कोण जिखलो आनी कोण हारलो तो. तशेंच सांगपाचें म्हणल्यार जरी कोवीड केसीस मडगांव वाडटात जायतो लोक उर्बीन इलेक्शनाक वोट मारपाक आयिल्लो. म्हाका दिसता बाय एंड लार्ज आतां 70% तरी वोटींग पर्सेंटेज जावपाक जाय. 70% वोटींग जालें आयज. म्हणजे कोविडाचो जो भंय आसा ते सायडीक दवरून सुद्दां लोक फुडें आयले वोटींग करपाक. आणि जे सोशल डिस्टन्सिंग किंवा बाकीच्यो SOPs कश्यो कितें आशिल्ल्यो? सोशल डिस्टन्सिंग हे चडशे लोकांनी म्हाका दिसना फॉलो केलें म्हणून. कित्याक जेन्ना आमी पळयताले लोक जरी मास्क घालून येतालो पण देर वॉज नो सोशल डिस्टन्सिंग बी अशें कांय नासलें. हांवें नको लोकांनी सारकें सॅनिटायज बी केलेलें कित्याक आमकां ऑलरेडी आतां न्यूज मेवला की थोडे दीस इज अनकन्फर्म न्यूज की थोडे जे कॅन्डिडेट आहाय ते पॉझिटिव्ह जाले, तेंचे सपोर्टर्स पॉझिटिव्ह जाले. आणि अशें दिसता की एका 2 दिसांनी बी आमकां कळटलें हे म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचो कोविडाचे कितलो इम्पॅक्ट जाला तो, कितले केसीस वाडटाय वो ना ते 1-2-3 दिसां भितर कळटलें. कित्याक आयज पासून जेन्ना आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला भायल्यान गेले जाल्यार जायतो लोक टेस्टिंगाक आयलोलो. तशेंच आय सॉ वन कॅन्डिडेट ऑल्सो who was contesting the election. He had come there for testing now at around 4 o'clock in the evening. बरोबर. सावियो, म्हाका दिसता आमी खूब वेळा सांगत आसा की इलेक्शनाच्या टायमार सुद्दां आमी SOPs फॉलो करपाक जाय. ताजो त्रास प्रत्येक मनशाक जो कोण समजा कोवीड इन्फेक्टेड आहा ताका मेळ्ळो जाल्यार जावपाक शकता. आणि तुवें म्हटलें तशें की जायते सपोर्टर्स समजा जर पॉझिटिव्ह जाले जाल्यार जायते लोकांक मेळ्ळे आसतले. ताजे 2 दिसां नंतरूय ताजो रिजल्ट कितें आहा तो कळपाक भायर सरपाक येतलो. पूण आनी एक गोश्ट म्हाका सांग, विजयाचे आणि दिगंबर कामताले जे एक पार्टनरशीप आशिल्ली आणि ते इलेक्शनाक गेल्ले, कितपत फायदो जाला आसतलो ह्या दोगांच्या पार्टनरशिपीचो? एक्चुअली हे आतां आमकां मरे एक्झॅक्टली 26 आतां कळटलें कित्याक ऑलरेडी रिजल्ट इन द बॉक्स. सो एक पार्ट 26 काउंटिंग जाले बस कळटलें बाबा what is the outcome of this alliance. बरोबर. सावियो, सध्या आता कोविड सिच्युएशन गोंयान जे आसा ते सारखे डेंजर जायत गेल्ले आसात. दिसान दीस नंबर्सूय वाडटा, डेथ्सूय वाडटा. सालसेटान कितें आसा सध्या कोविड सिच्युएशन? सालसेतान म्हाका दिसता आयज ऑलमोस्ट 1000 तरी क्रॉस जावपाक जाय केसीस. 1000? आयजूय भरपूर जावपाक जाय म्हणजे लायक टोटल 1000 एक्टिव्ह केसीस. आणि जशें हांव आतां डॉक्टर राजेश पाटीला येवन मेळ्ळा जो इन्चार्ज आहा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो. ताणें म्हाका सांगलां की सद्याक 352 पेशंट्स तो म्हणटा हॉस्पिटलान एडमीट आहा आणि हॉस्पिटलाची कॅपॅसिटी म्हणटा तो 400 आहा. तो म्हणटा जरी तर गरज पडली न्हू जाल्यार ती म्हणटा 550 आमच्यांनी करपाक जाता. तशेंच म्हणटा लिक्वीड ऑक्सिजन ते यूज करताय म्हूण. आणि तेणे लोकां लागीं मागलां चड करून म्हणजे लायक आतां केसीस वाडटाय जाल्यार लोकांनी प्रॉपर हें घेवचें, गरज जाल्यारूच भायर सरचें, मास्क घालचें, सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करचें, परत परत हात धुवचे, जे प्रिकॉशन हे आमी कोविडाक लागून फॉलो करूंक जाय ते तेणी फॉलो करचें म्हूण. बरोबर. सावियो, थँक्यू व्हेरी मच जी इन्फॉर्मेशन तुवें दिली. फुडल्या सुवातेर हांव वयता म्हापसा, जे आयज म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जाल्या. म्हापसाच्यान महेश घाडी आमच्या बरोबर आसा. महेश, आयज
कितें आशिल्लो ट्रेंड अपडेट फ्रॉम म्हापसा? सचिन, आयज आमी जर पळयता सकाळी म्हापसा जेन्ना इलेक्शन आसलें 40 बूथ आसा हांगा आनी म्हापशाचे 20 कॅन्डिडेट सॉरी 20 वॉर्ड्स आसा हांगा. हम्म. ओवरऑल हे इलेक्शन जर आमी पळयत जाल्यार सकाळ फुडें ट्रेंड बरो आशिल्लो. इवन सिनियर सिटीजन सुद्दां भायर सरिल्ले. काय आमी पळयले थोडे असे लोक आशिल्ले जे विथ कोमॉर्बिडिटीज कंडिशन आसले पूण ते सुद्दां वोट करपाक आयले. खुबश्या जाग्यार तशे थोड्या बुथांचेर अशें जाला की वोटिंग खूब कमी जाला कित्याक लोक भायर सरोंक ना. एकंदरीत म्हापशाचो रिस्पॉन्स जर आतां मेरेन आमी 4 मेरेन पळयता 64.53 वोटिंग जाल्लेलें. सो ओवरऑल एक मातशें 2-3% वाडोवंक शकता. आनी इवन आतां आमी पळयला आफ्टर 4 o'clock जे कोवीड पॉझिटिव्ह कोण आसा तांच्या खातीर जे वोटिंग आसा ते सुद्दां PPE किट घालून वोटिंग करपाक आलेले आसा. दुसरें म्हणजे सचिन आनी एक सांगपाची गजाल म्हणजे तशें अनटुवर्ड इन्सिडंट अशे व्हडलेशे कांय रिपोर्ट जाले ना. पूण आमी पळयला की कोण तरी कॅन्डिडेट मदीं आसा भितर गेला आनी तो कोणाक तरी सांगता वोट करा बीन म्हणून असो एक ट्रेंड आसलो. तो एकामेका तशी झगडी बीन जाली. फ्लायिंग स्क्वॉड बीन आयलो तेंचे सिच्युएशन बरें कंट्रोल केल्लेलें आसा. आनी एक सांगपाचें म्हणजे जो ट्रेंड आमी जर पळयला सकाळी भरपूर आसलो मदल्या टायमाक कमी जालें वोटिंग आनी मागीर परतून 1 ते 2 मेरेन जो लोकांचो जेवपाचो टायम आसा तो जेवणचो टायम ते लास्ट कोण उतर उरले ते आयले आनी तेंच्यांनी वोटिंग करून गेल्लेलें आसा. लास्ट टायम म्हणजे पयले 5 वर्सां पयलीं जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना हांगा ट्रेंड 85% वोटिंग जाल्लें. पण हे जर आतां जर ट्रेंड जर पळयता जाल्यार वोटिंग तशें कमी जाल्लेलें आसा. मे बी कोवीड रिजन आसतलें. आतां आमच्या वांगडा आतांच टायम जेन्ना वोटिंग काबार जालें तेन्ना जोशुआ जो MLA आसा हांगाचो म्हापशाचो तेंच्यांनी सांगलें की आमी तशें वोटरांक भायर काडूंक फोर्स केलो ना. कित्याक एक म्हणजे कोवीड सिच्युएशन आसा आनी कोवीड सिच्युएशनान जर कोण तरी पॉझिटिव्ह जालो वा कोणाक तरी केस जाली जाल्यार तांच्यार येवं शकता. सो एक थोड्या लोकांनी पोस्टपोन करपाचें मागिल्लें पूण पोस्टपोन जायना जालें कित्याक आतां ओवरऑल तेंचो पिरियडूय काबार जाल्लो आसा. बरोबर. आनी असल्या टायमार म्युन्सिपालिटीची कामां जावपाक जाय त्या खातीर हे इलेक्शन जावपाची खूब गरज आसली. तेंच्यार एक कसलो तरी प्रेशर आसलो. ते म्हणटाले की तेंच्यांनी जे आतां म्हापसा पॅनल जे घातला काँग्रेसीन हांगा एक पॅनल घातिल्लें आसा आनी थोडे इंडिपेंडंट बोडगेश्वर हांच्या नांवान सकयल एक पॅनल घातलं म्हणजे देवाचें नांव एक पॅनल जाल्लेलें आसा. सो एक 3 पॅनल आसा त्या भायर इंडिपेंडंट लोक आसा. कोण जिखपाची हाची सुद्दां गॅरंटी ना. कित्याक आमी जर जोशुआचो इंटरव्यू घेतलो तर तो तितलो कॉन्फिडंट नासलो की त्याचे पॅनल येतले. तेणी म्हटलां की कशें तरी आमचे पॅनल जातले म्हणून. पूण ओवरऑल जे कॉन्फिडन्स आसता की आमच्या 20तले जर आमचे 16 बीन येतलो अशें जे पॅनल बीन सांगपाची जी पयलीं जी आसताली गॅरंटी दिताली तशी आजून कोण गॅरंटी दिवंक ना. कित्याक बीजेपीचे आमी खुबशे जाग्यार आमी ट्रेंड पळयला की बीजेपीचे जर पयलीं जर काल जर अशें दिसतालें की बीजेपीचे येता पूण जशें आतां जर वोटिंग जेन्ना स्टार्ट जालें ते कांय लोकांनी बीजेपीच्या कॅन्डिडेट जे आसा सपोर्टेड कॅन्डिडेट तांकां वोट केला काय ना हांचें तांकां कळना. कित्याक बीजेपी जो आमी पळयतालो की बीजेपीचो फोर्स आसतालो तो सदांच लोकांक भायर काडटालो आनी वोटिंगेक व्हरतालो. तो एफर्ट तांकां तसो फोर्स यूज करूंक मेळ्ळो ना. सो ओवरऑल कमी वोटिंगेन कोण जिखत आनी कोण भितर इंडिपेंडंट बाजी मारीत हें म्हापशाचें चित्र आतां आमकां येवपी रिजल्टारूच कळटलें. सचिन. बरोबर. थँक्यू महेश. हांव फुडें वयता. एक म्हत्वाची म्युन्सिपालिटी जी म्हळ्यार मुर्मुगांव आनी सगळ्यांक खबर आसा जी प्रेस्टीज इशू आसा हांगासर आनी मुर्मुगांवच्यान विक्रम आसा आमच्या बरोबर. विक्रम, कितें आशिल्लो आयचो ट्रेंड आनी आयकपाक आयला की खुबश्यो गजाली कालच्यान व्हिडियोज पळयता जायत्यो गजाली थंय घडलेल्यो आसा मुर्मुगांव म्युन्सिपालिटी एरियेन. कितें आसलें आयचे इलेक्शनाचे बाबतींत? आयच्या इलेक्शनाक सांगपाक गेलो म्हणजे हांगा मेजर आयज भरपूर वोटिंग बरे प्रमाणात जाल्लें आसा. म्हणजे जशें आमी चिंत्ताले की हांगा जायत्यो कोवीड केसी आहा तो लोक कमी सरतले पूण जेन्ना सकाळ चालू जाली सकाळच्यान जे वोटिंग चालू आसा सांजे 5:30 मेरेन म्हणजे आतां मेरेन सुद्दां थोड्या लोकांनी वोटिंग केल्लें आसा. इवन कोवीड पेशंट जे आसात ते सुद्दां थोड्या जाग्याचेर वचून वोटिंग केल्लें आहा. हांगा मेजर म्हणटा ते जे सगळे वस्तू घडटा इट इज ऑलवेज गॉट टू बी एक्स्ट्रीम. म्हणजे हांगा जरी इलेक्शन पळयत इट इज अ व्हेरी क्लोजली नीट कॉन्टेस्ट बिटवीन काँग्रेस अँड बीजेपी. म्हणजे एक रुलींग अँड ऑपोजिशन हांगा एक ताका महत्वच वेगळो आसता. ताचे फॉलोवर्स वेगळे आसता आनी तांचे प्रमोशनूच वेगळे आसता. आनी जे हांगा लफडी जाता झगडी जाता इट ऑलवेज गोज टू द एक्स्ट्रीम. इट स्टार्ट फ्रॉम पोस्टर वॉर. एकामेकाचे पोस्टर किंवा खंय पयशे कोण वाडटा कोण दीसभर बोवाळ आसता. हांगा कोणी पयशे वाटले थंय कोणी पयशे वाटले. फॉर एक्झाम्पल आतां काल एका वाड्याचेर एक कॅन्डिडेटाचो मनीस पयशे वाडटा ताका ऑपोजिशनान धरलो. मागीर ऑपोजिशन मनीस 50,000 60,000 मोता ताका रुलिंगान धरलो. सो फॉर एक्झाम्पल तुका सांगपाक म्हणजे हांगा जी पुलीस फोर्स आसा जावं रिपोर्टर आसा जावं फ्लायिंग स्क्वॉड आसा दे आर ऑलवेज ऑन देअर टोज. हांगा भरपूर कॉल येता. आनी जरी आमी आयचो ट्रेंड जरी पळयत जाल्यार इट इज बीन अ व्हेरी गुड. म्हणजे इट लुक्स टू बी अ व्हेरी क्लोज कॉम्पिटिशन. म्हणजे आयदर दी काँग्रेस ऑर दी बीजेपी जे कोणी येवं इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ व्हेरी क्लोज मार्जिन विक्ट्री. कोणाकूय जी आसतली ती व्हेरी क्लोज मार्जिन आसतली. जायते सपोर्टर आपापल्या पार्टीच्या खातीर सगळ्यांनी मेळून भायर सरलेले आसा आनी हांगा जायते एक्विजिशन जाल्लें आसता. म्हणजे आतां
इलेक्शन काबार जावन सुद्दां आतां बारीक बारीक लफडी चालू आसा. कोणे पुलिसांनी कोणा मनशाक घेवन गेले, खंय कोणे भियेलोन कोणाक कितें तरी म्हणलें, खंय तरी खंय सिलींग करतना कोणा कॅन्डिडेटाक भितर घेवंक ना. सो ह्यो गजाली चालूच आसा. आणि जे आमी पळयता की जे ऑपोजिशन आसा, 1-2-3 दीस जाले तांचो एक प्रोटेस्ट आसा. ते सांगता की जे हांगा इलेक्शन कंडक्ट जाला खंय तरी गव्हर्नमेंट मशिनरी मिसयूज केल्या, खंय तरी फ्लायिंग स्क्वॉड येवन आमकां त्रास करता, खंय आमची रॅली. आतां फॉर एक्झाम्पल जे संकल्प आमोणकर आशिल्ले तांणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की आपूण जेन्ना रॅली करतालो फ्लायिंग स्क्वॉड येताले, खंय तरी पुलीस येताले, लोक भिताले. आयज जुजे फिलिप डिसुजान सांगला की आपल्या सपोर्टरांची नांवां ऑलरेडी पुलीस स्टेशनार आशिल्लीं, पुलीस तांकां घेवन गेले. सो अशे लोकांच्या मनान भंय अशें घालता. सो ऑपोजिशन जो आसा इज अक्युजिंग, आणि रुलिंग जे म्हणटा की आमचे असलो कसो प्रयत्न ना. द ऑपोजिशन इज जस्ट ट्रायंग टू मेक सम एक्सक्युजीस, आणि आमी वी आर डुईंग अ फेअर इलेक्शन अशें रुलिंग म्हणटा. एज फार एज कोविड केसीस आर कन्सर्न, हांगा सद्याक तरी आमच्या तालुक्यान मोर्मुगांवान एज ऑफ नाव अराउंड 1500चे वयर कोविड केसी आसा. म्हणजे वास्कोन तरी पळय 650 क्रॉस जाल्या, कुट्टाळे खंय तरी 550 क्रॉस जाल्या, आणि जे कासावली आमी आसा थंय 300 क्रॉस जाल्या. सो हांगा आतां सद्याक इतले लोक भायर सरल्या. आणि आयज जेन्ना आमी आमचो एक जो कॅन्डिडेट आसा तोय पॉझिटिव्ह जाल्लो, बट ही स्टॉप कॅम्पेनिंग. आणि ताणें आयज एक बायट धाडली म्हाका, बिकॉज इन हीज वर्ड देर इज लॉट ऑफ वोटिंग डन. तो कितें म्हणटा की इतले कोविड आसतना सुद्दां लोक जरी इतले जरी भायर सरले, देर डेफिनेटली हॅज टू बी अ चेंज. आणि खंय तरी अशे लोक जे एस्पिरंट कॅन्डिडेट आसा तेय सांगतात की खंय तरी लोकांच्या मनान पोट तिडकीन लोक वोट मारतले आणि चेंज हाडटले अशी तांची आशा आसा. पूण सद्याक पळोवंक गेल्यार वास्कोन जे वोटिंग जाला, बरे प्रमाणान वोटिंग जाला. एट अराउंड 4 o'clock जे आमकां रिपोर्ट मेळ्ळो, वी हॅड ऑलरेडी क्रॉस 60%, विच इज अ व्हेरी गुड फिगर. Okay. सगळ्यात चड वोटिंग 78% सुमार 2 नंबर वॉर्डान जाला. आणि सगळ्यात कमी जे दाखयताले 18 नंबराचे अराउंड 40% जाला. बट एव्हरेज पीपल हॅव कम आउट इन लार्ज नंबर. हांगा वेगळी वेगळी पॅनलां फ्लोट केल्ली आसा. मोर्मुगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाक 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता. म्हणजे एक लागता मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, एक लागता वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी, आणि एक पार्ट ऑफ दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता. सो हांगा अराउंड 68,000 वोटर्स, 77 पोलिंग बूथ. तातूंत भितर 18 जे बूथ आशिल्ले तातूंत चड सेन्सिटीव लोकेट ऑलरेडी तांकां डिक्लेअर केल्ले. थंय भरपूर पुलीस फोर्स आशिल्ले. सकाळी आयज डीवायएसपी, एसपी, पीआय हांच्यांनी सगळ्यांनी मॉनिटर केले अरेंजमेंट. म्हणजे हांगा जस्ट टू प्रिव्हेंट एनी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन. जायते लोकांच्या सपोर्टरांची गर्दी आशिल्ली वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी. सो हांगा जे इलेक्शन जालां इट हॅज बीन अ व्हेरी स्ट्रॉंग, म्हणजे एकदम बऱ्या प्रमाणात जाल्लें आसा. आता फुडें कळटलें की जे ही गर्दी भरल्या हाजो रिझल्ट 3-4 दिसांनी कोविडाचेर कसो जातलो. वेदर पीपल वील म्हणजे हांगा जशी मेंटेन केल्लें आसा, म्हणजे रिंग्स घालिल्ले, सो सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन जाल्लो तरी आसतना लोकांची गर्दी भरता. सो खंय तरी हाजो जो इफेक्ट आसा तो फुडें कोविडाचेर कसो पडटलो 1-3-4 दिसांनी कळटलें. पूण लोकांक भंय आशिल्लो जेन्ना वोटिंग करूंक भायर सरताले तेन्ना बाबा कोविडाचो भंय बीन आशिल्लो, कारण SOPs बीन फॉलो करताले, कितें आशिल्लें दृश्य? ना, जे दृश्य हांवें पळयलें, म्हणजे हांव सकाळी 7:30 8:00 भायर सरलो, जे लोक भायर सरलेले, जे देवर मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्स, मास्क बी सॅनिटायझर बी यूज करताले. पूण खंय तरी लोक जे आसा आयज इतले भायर सरले, म्हणजे अशें दिसून येताले पयलीं जितले आमी अशें पळयताले. जायते लोक जे उलयताले इलेक्शनाचे 2 दीस पयलीं, 3 दीस पयलीं, 1 दीस पयलीं, आपूण म्हज्या बापायक भायर काडचो ना, आपूण म्हज्या आवयक भायर हाडचो ना, आपूण चडसो वोटिंग करपाक वचचो ना, कित्याक म्हाका भंय दिसता कोविड केस आसा. पूण ते जे उलयताले आनी आयज जे आमी दृश्य पळयलां इज टोटली डिफरंट. भरपूर लोक भायर सरल्या आयज. भरपूर लोक म्हणजे दे कम आउट, दे मेंटेन सोशल डिस्टन्स. थोड्या जाग्यार तरी स्लो इतले जाल्ले आमचे वोटिंग जे आशिल्लें भरपूर स्लो आशिल्लें. तरी आसतना लोकांनी पाशन्स काडून लायनीन जावन एक खंय तरी वोटिंग दिश्टी पडलां. म्हणजे हांगा चडशी जी आसता मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओन्ली 2 पॅनल्स हॅव बीन फ्लोटेड. वन इज बाय संकल्प आमोणकर, वन इज बाय मिलिंद नायक. वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी जेन्ना म्हणटा, वास्कोचे आमदार कालू सर्मेदा हांच्यांनी एक पॅनल डिक्लेअर केला. जुजे फिलिप डिसुजा एनसीपीचे तांच्यांनी एक पॅनल डिक्लेअर केला. आणि जे हांगचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट लास्ट टायम इलेक्शन लढिल्ले दाजी साळकर, तो तांच्यांनी एक पॅनल डिक्लेअर केला. सो सगळ्या वाठारांनी आपापले जे सपोर्टर आसा तांकां घेवन लोकांनी तांकां वोटिंग करपा खातीर भायरूय काडला. जायत्या लोकांनी गाडयो लायिल्ल्यो, जायत्या लोकांनी गाडयांनी व्हरून लोकांक भायर काडलेलो आसा. थोडे लोक जे मातशे भायर सरूंक सोदनाशिल्ले तांकां सगळ्या कॅन्डिडेटांनी वचून भायर काडलेलो आहा. सो ही बाजी मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयदर काँग्रेस ना बीजेपी मारतली. वास्कोन पळोवंक जाय की इंडिपेंडंट मारता काय एनसीपी मारता काय बीजेपी मारता. सो हातून भितर लढाई चालू आसा. आणि जे कॅन्डिडेट आसा ते सगळ्या लोकांनी आपापल्या मनशांक भायर काडपाचें काम केल्लें आसा. तांचे मनीसूय आशिल्ले, जे आमी पोलिंग स्टेशनार जेन्ना गेले तांचे मनीसूय आशिल्ले. सगळ्यांक ते अरेंजमेंटूय करताले, लायनीन तांकां दवरताले, तांकां हेल्पूय करताले. सो बरे प्रमाणांनी लोकांनी मनशांक भायर काडलेलो आसा. आतां मेन फायनल फिगर अजुनूय आमकां येवंक ना.
पूण वास्को मोर्मुगांव तालुक्यान एक इलेक्शन बऱ्या प्रमाणात जालां, जायत्या लोकांनी वोटिंगय केल्लें आसा. खूप बरी गजाल विक्रम. जे वास्को मुर्मुगांव हांगासर बऱ्या प्रमाणात वोटिंग जाले आणि एसओपीचे जे लक्ष आसा ते दवरले गेले, ही एक बरी गजाल जशें विक्रम सांगता त्या हिसपान. थँक्यू विक्रम, थँक्यू व्हेरी मच. फुडें वयता आसतना केपें जी म्युनिसिपालिटी आसा थंयच्यान आयज आमकां लौकीक शिलकार आशिल्ले आणि लौकीक आमकां गोंयचो सुद्दां कोवीड सिच्युएशन कितें आसा तें सुद्दां सांगतले. पूण सगळ्यात पयलीं कशें इलेक्शन जालें केपें म्युनिसिपालिटीचें लौकीक? सचिन, केपें म्युनिसिपालिटी जेचे वार्ड पयलीं 10 आसले आनी ते आतां ह्या फावटी 13 केले. सुमार 11,800 वोटर असले केपें म्युनिसिपालिटीन. आणि वोटिंग सकाळी जेन्ना आमी केपें पावले तेन्ना पयलें की सकाळ पासून 13 वार्डा खातीर 14 घेतले पोलिंग बूथ असले. आणि म्हणजे जशें आमी चिंतलेलें की कोविडाक लागून लोक भायर सरचे ते केपें आमकां दिसोना. आनी केपेंचे आमी जर टोटल पर्संटेज पळयत आतां वोटिंग पर्संटेज जाल्यार 78%. सांग्या उपरांत हायेस्ट म्हाका दिसता केपें उरपाक जाय. सांग्या टोटल पर्संटेज 81.49% जाली आनी केपें 78 जाले. तेजे उपरांत मडगांव, मारगांव आनी म्हापसाची फायनल टॅली अजून येवपाची आसा. सो हे पर्संटेज लोक की बुथांचे बरे टेन केल्ले येता ते प्रत्येक वोटराक ते सॅनिटायझर दिताले, टेम्परेचर चेक करताले. फक्त मातशें चड लोक जाले की एक 2 लोकां मदीं गॅप मातशें कमी उरतालें. मार्किंग केल्लें ते फॉलो मातशें जावना, मातशें गॅप कमी उरताले. मातशें सोशल डिस्टन्सिंगाचो प्रॉब्लेम आमकां सगळे बुथांचेर पळोवपाक मेळ्ळो. आनी जर केपेचे आनी इन्सिडेंट जस्ट सांगपाचो म्हटल्यार एक तो 13 वार्डांतलो वोटर वोट केले भितर आनी येता आसतना ती जी स्टॅम्प आसता तो हरशी सॅनिटायज करून दुसऱ्याक दिवपाचो, तो चुकून तो आपूण घेवन येयलो आनी भायर येयलो आनी आपूच जालो तेणें तो रिटर्न दिवचो आनी तेणें काडलो आनी तो भिरकाडून मारलो. सो तेन्ना एक मातसो इश्यू जालो आनी तेन्ना स्लो जाले ते बुथाचे एकदम. कावंटींग दुसरो स्टॅम्प अरेंज करचो पडलो. 2 दवरून ते मागीर हें करता, सॅनिटायज करून ते आलटून बलटून यूज करता. थंय तेंकां मातसो प्रॉब्लेम जालो. दुसरो प्रत्येक बुथाचेर गर्दी मातशी जाताली. इतल्या कारणां खातीर सगळे एसओपी फॉलो करपा खातीर वोटिंग मातशें स्लो जावपाक लागलें. सचिन आयको येता न्हू? हय, आयकुपा येता. ओके. वोटिंग मातशें स्लो जावपाक लागलें. सगळे एसओपी फॉलो करपा खातीर भितर सगळे तो प्रोसिजर सॅनिटायझेशन करपा खातीर एकदम वोटिंग स्लो जालें. मातशें डिले तरी आसतना 5 पर्यंत सकाळीं 8 ते सांजे 5 पर्यंत 78% वोटिंग जालें केप्यान, पुराय केप्यान. आनी दुसरें थंय हें पयलें जर न्हू पॅनलां पयलीं जाल्यार पॅनल अशें डायरेक्टली ओपनली कोणी डिक्लेअर करिनासले. एक आमी केपेकार म्हणून आम आदमी पार्टीचे सपोर्टेड पॅनल आसले. काँग्रेसीचे आपले आसले पण ते अशे ओपनली अशें डिक्लेअर केल्ले न्हू. इवन एमएलए बाबू कवळेकराचे आसले पण तेणी डायरेक्ट अशें जाहीर अशें करूनासले. पण सगळ्याक खबर आसलें की हे कॅन्डिडेट ते बाबूचे आहा म्हणून. आनी दनपार जाता म्हटल्यार तेंच्यांनी मागीर ते मागीर डिक्लेअर करपाक लागले की बाबा हे कॅन्डिडेट आमचे म्हणून. आनी थंय ओवरऑल पॉलिटिकल हें पळयत जाल्यार थंय बाबूचे खूब वजन दिसता ते म्युनिसिपालिटीचेर. आतां वोटिंग जाल्लें आसा, आतां सांगलें म्हणटा हें जायना, फरक पडचो ना मतदानाचेर. सो बाबूचे खूब वजन दिसलें पुराय म्युनिसिपालिटीचे 13 वार्डांनी. तेंच्यांनी इतलें सुद्दां क्लेम केला की बाबूंक आमी 13च्या 13 आपूण काडटलो म्हणून. बरोबर. लौकीक, आनी एक म्हत्वाची गजाल ती म्हळ्यार गोंयांत सद्या कोवीड सिच्युएशन आसा ते हाता भायर गेल्ले आसा. जायत्यो केसीस वाडटा, लोक मरपाकूय लागिल्ले आसा जायते कोविडाच्या खातीर. काल प्रेस कॉन्फरन्स जाली हेल्थ डिपार्टमेंटाची. कितें म्हत्वाच्यो गोश्टी सांगलेल्यो काल प्रेस कॉन्फरन्साक? सचिन, आयचो जो डेटा आहा तो येवपाचो आसा, पण कालचो डेटा पळयलो जाल्यार कालूच ज्यो पॉझिटिव्ह केसी येयल्यो तितूंतल्यान टोटल पॉझिटिव्ह लोक आतां गोंयांत आहा ते 10,000 प्लस आसा. बरोबर. कालूच ते 10,228 जाल्ले. आनी डेथ पयलीं 2 दीस फाटीं आनी 26 जाल्ल्यो डेथ, मागीर 17 जाल्यो, परत काल 21 जाल्यो डेथ. पूण आतां डेथ पावल्यो त्यो 964 म्हणजे 1000च्या लागीं आमच्यो डेथ पावल्यो. आनी रिकवरी रेट जी फाटल्या दिसांनी 97% पर्यंत आसली, 98% पर्यंत वयताली. ती रिकवरी रेट केसी वाडलेल्या कारणान एकदम देंवन 84% रिकवरी रेट पावली. आनी ज्यो टेस्टिंग आतां जाता, खूब प्रमाणान टेस्टिंग जाता. टेस्टिंग फॅसिलिटी बरी वाडयल्या. मोबायल व्हॅन गव्हर्मेंटान स्टार्ट केली. एक मोबायल व्हॅन स्टार्ट केल्या आनी 3 कितल्यो ऑर्डर केल्या. 2 एप्रील एंड पर्यंत येतल्यो. तितूंतल्यान टेस्टिंग कॅपेसिटी वाडोवन टेस्टिंग सुमार 3,500 ते 4,000 पर्यंत टेस्टिंग दिसाक सॅम्पलां जाता. फाटल्या दिसांनी मातसो किटाचो प्रॉब्लेम जालो, टेस्टिंगाची फॅसिलिटी कमी आशिल्ली, त्या खातीर जी सॅम्पलां
14 तारखेक घेतलेली ती 20 तारखे टेस्टिंगाक घेवपाक लागले, 15 तारखेक घेतलेली ते 21 तारखे टेस्टिंगाक घेवपाक अशें आपण आतां इल्लो इल्लो करून तेंच्यांनी लोड क्लियर केला मोबायल टेस्टिंग व्हॅन हें करून. आनी मेन मेसेज कालची इतूतली की गव्हर्मेंटान क्लियर कट सांगला हो व्हायरस चड पॉवरफूल आहा, तेजी स्प्रेड जावपाची कॅपॅसिटी खूब पॉवरफूल आहा आनी त्या खातीर लोकांनी चड केअर घेवपाक जाय. म्हणजे लास्ट टायम एप्रिला उपरांत मागीर ते ऑगस्ट पर्यंत केसी जाताले आनी आमचे मातशे केअरलेस आसले. तशें तोच कोरोना जरी जालो तरी हो व्हायरस चड पॉवरफूल आहा. आतां जो स्प्रेड जाता तेजे इम्पॅक्ट युथा मदीं चड जावपाक लागल्या. कितलेशेच जाणांक निमोनिया केसी एकदम पयलीं फाटल्या वर्साच्यो जाताल्यो करून तितून सहजाच चडशे जाणांक निमोनिया सांपडनासलो, पण ह्या केसींनी चडशा केसींनी निमोनिया सांपडपाक लागला. आनी दुसरी एक गजाल वॅक्सिनेशन स्टार्ट जाल्यान जेंच्यांनी जे 45 अबव आसा तेंच्यांनी वॅक्सिनेशन घेतलेलें अशे जे पेशंट सांपडले तांकां हो प्रॉब्लेम चड दिसलो ना. तेंच्यांनी कोवीड जालो, कोवीड पॉझिटिव्ह ते जाले, पण तांकां तितलो मार तेजो तेंच्या हेल्थाचेर पडोना. ते हँडल करपाक शकले कोरोना ते सोंसपाक शकले. पण आतां जी यंग एज आहात तांकां हॉस्पिटलायज करचें पडपाक लागलां. खुबश्यो केसी अश्यो डॉक्टर म्हणटा की ते लेट येता, एक केस येयली हॉस्पिटलान 6 वरांनी ट्रिटमेंट करपाकूच चान्स दिवना, तो गेलो अशें जावपाक लागला. मागीर कळ्ळें हिस्ट्री काडल्या उपरांत की तो 4 दीस घरा कडेन सामको खोकलो बी येतालो आनी 4 दीस तो आंगाचेरूच खोकलो काडलो आनी ताका निमोनिया तो वाडलो आनी मागीर त्रास जालो. अशें मागीर केस स्टडी केल्या उपरांत कळपाक लागलें. लोक मातशे लेट वचपाक लागले. दुसरे एके वटेन लोकांचो प्रॉब्लेम जाता, लोक टेस्टिंगाक सॅम्पल दिता आनी पॉझिटिव्ह जाय मेरेन ते कांय करिना. थंय डॉक्टरांनी सांगलां की पॉझिटिव्ह टेस्टिंगाक सिमटम्स येयला म्हणून टेस्टिंगाक सॅम्पल दिलां, रिपोर्ट येवपाक 4 दीस जर लागता, गव्हर्मेंटा कडेन ती फॅसिलिटी ना म्हणून जाल्यार ट्रिटमेंट तुमचो स्टार्ट करा. जो ट्रिटमेंट वेबसायटीचेर दिला DSSच्या ह्यो टॅबलेटी घेवया, इम्युनिटी बुस्टर घेवपाक जाय. जांकां सिमटम्स आहा तेंच्यांनी सारको कोविडाचो ट्रिटमेंट स्टार्ट करपाचो. जांकां सिमटम्स ना पण तांकां मातसो डावट येता जाल्यार तेणी इम्युनिटी बुस्टरच्यो कोर्स घेवपाक जाय. तो सगळे डिटेल्स वेबसायटीचेर दिला. ते आयज परतूय ब्रीफ करपाचे आसले सगळे डिटेल्स घेवन. कित्याक रिपोर्ट येतलो आनी आपूण ट्रिटमेंट करतलो असो रावलो जाल्यार हांगासर खुबश्यो आमकां प्रॉब्लेम्स येवपाक मेळटले. खुबशे एडमिशना वाडटले. GMCन आतां केल्लो वार्ड काल तेंच्यांनी आनी एक 115 वार्ड केलो, तो फूल जालो. जो वार्ड GMCन तयार करता तो फूल जाता. जे कमी कॉम्प्लिकेटेड केसी आहा ते मडगांव शिफ्ट करता. ESI हॉस्पिटलान ज्यो कॉम्प्लिकेटेड केसी आहा तिंकां त्यो GMCन दवरच्यो पडटा. तरी आसतना GMCन जितली फॅसिलिटी वाडयता तितली ती फूल जाता. कितलेशेच पेशंट येवन दीसभर तांकां स्ट्रेचराचेर वा व्हीलचॅराचेर बसून रावचें पडटा. ऑक्सिजन सप्लायचो प्रॉब्लेम जालो, पण ऑक्सिजन सप्लाय तेंच्यांनी आतां हें केलो. आनी 26 डेथ जेन्ना जाल्ल्यो तेन्ना ऑक्सिजनाचो खूब सप्लायचो प्रॉब्लेम जाल्लो अशें आयकूं येता. GMCंतल्यान डॉक्टरांनी आमी जे पोस्टू घातल्या खूब जाणांची की ऑक्सिजन सप्लाय खातीर प्रॉब्लेम जालो तेंच्यांनी जी ओल्ड गोवा खोर्लेच्यान जी ऑक्सिजन खूब सप्लाय जाता थंय मागीर पुलीस घातली. पुलीस एस्कॉर्ट करून ऑक्सिजन सप्लाय करपाक लागले. GMCचो स्टाफ काडून त्या ऑक्सिजन सप्लाय करपी कंपनीक घातला आनी ते ट्रॅक दवरता की बाबा कसो कसो ऑक्सिजन फक्त हॉस्पिटलाक सप्लाय जातलो आनी भायर वयचो ना. ह्यो सगल्यो गजाली आतां तेंच्यांनी जाग्यार घातल्या. बरोबर, थँक्यू लौकीक. खूब इम्पॉर्टंट अशी म्हायती तांणी लौकिकान दिली आमकां. आनी म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपा सारकी गोश्ट आसा. समजा कितें सिमटम्स जर आसा, टेस्ट जर केला जाल्यार टेस्टाचो रिजल्ट येयसर रावूं नाकात. तुमी ट्रिटमेंट जर सिमटम्स आसा जाल्यार ट्रिटमेंट सुरू करपाक जाय आनी डॉक्टराक तुमच्या कळीत करपाक जाय. फुडें सांग्या वयली जी म्युनिसिपालिटी आसा ताच्या बद्दल आमी जाणून घेवया. आमच्या बरोबर दत्तू आसा. दत्तू, कितें आसा अपडेट सांग्या म्युनिसिपालिटीची? हय, सांग्यार आमकां अपक्ष आमदार आसा बाब प्रसाद गांवकार आनी आदलो आमदार भाजपाचो सुभाष फळदेसाय. सो कशें आसा की सांग्यार BJPन आपले पॅनल जाहीर केल्ले. सांग्यार 10 वॉर्ड आसात. 10 वॉर्डांनी तांणी 10 उमेदवार घातल्यात अशें BJPन सांगिल्लें. पूण कोण कोण उमेदवार आसात हांची नांवां तांणी डिक्लेअर करूं नाशिल्लीं. जेन्ना आमी सुभाष फळदेसाय कडेन उलयले की तांणी दावो केला की सांग्यार 10य सगळे उमेदवार जे आसात ते तांचे येतले म्हणून असो तांणी दावो केला. पूण जेन्ना तांणी आनीक आरोप केलो असो की गोंयचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार हांची घरकान्न सावित्री कवळेकार हांणी भाजपाच्या उमेदवाराच्या अगेन्स्टच आपले उमेदवार उबे केल्यात म्हणून असो एक तांणी आपल्या बायटीत भितर दावो केला. जेन्ना सावित्रीक विचारले ते वेळार तांणी सांगले की आपणे फक्त वॉर्ड नंबर 2 जो उमेदवार आसा मेशू म्हणून ताका आपणे तेंको दिला म्हणून सांगले की आनी बाकीच्या उमेदवारांक आपणे तेंको असो कांय दिवना वा आपले उमेदवार आपणे सांग्यार घालूंक ना. पूण जेन्ना
लोकां कडेन उलयलें वा लोकां कडेन जेन्ना चर्चा केली त्या वेळार समजलें की सावित्री हांणी ह्या वॉर्डांनी कांय वॉर्डांनी आपले उमेदवार बसयल्यात वा घातल्यात वा तेंको दिला म्हणून. तिसरे सुवातेर हांव म्हणटा की आपान आपले पॅनल घालूंक नाशिल्ले आनी काँग्रेसीन कितें केलें की काँग्रेसीन फूल फ्लॅज अशे पॅनल घालून पूण कांय वार्डांनी काँग्रेसीन आपले उमेदवार घातल्यात वा तेंको दिल्लो आसा. अशें आसा की युती केल्ल्या सारकी आयकूंक येता की थळावो आमदार प्रसाद गांवकार आनी काँग्रेस हांणी युती करून जंय जंय उमेदवार घालपाक जाय थंय घातल्यात आनीक कांय कडेन तेंको दिल्लो आसा. प्रसाद गांवकार हांचे कडेन जेन्ना उलयले तांणी सांगलें पूण तांणी सरळकट अशें काँग्रेसीचे हे म्हणूं ना, नांव घेवंक ना, पूण विचारिल्लें हांवें तांकां की काँग्रेसीन तेंको दिला काय म्हणून. बट कांय पक्ष म्हणला तांणी पक्षाचे सरळकट नांव घेवंक नाशिल्लें. पूण ओवरऑल वोटर्सांचो जो उत्साह आशिल्लो तो कसो कितें आशिल्लो? हय. भायर येवन तांच्यांनी मतां मारली कशी, कितले पर्सेंट जाली? आतां तशें पळोवपाक वचत की सांगे म्युनिसिपालिटी ही 50-50 म्हणूं येता की कोण येत सांगूंक शकना, कारण टोटल वोटिंग जे आसा तें आतां मेरेन सकाळ ते आतां मेरेन 81.49% जाल्लें Oh, आसा. wow. हय, म्हणटकीर हायेस्ट म्हाका दिसता हायेस्ट पर्सेंटेज आसतली ही. सो 50-50 म्हणपाक जाय, कारण फूल फ्लॅश पॅनल अशें पक्षा खाला कोणें दवरूं नाशिल्लें सोडून भाजपान. पूण भाजपान वळी एक कट रचलो की उमेदवार कोण ते जाहीर केले नात, म्हणल्यार उमेदवाराची नांवां जाहीर करूंक ना. सो ही एक गेम प्लॅन तांची जी आशिल्ली ती मातशी मुखार आयली. सो सेकंडली आनी एक जालें की वॉर्ड नंबर 6 एक आबुली रायकर हाचो हो कॅन्डिडेट आनी एक कॅन्डिडेट तांच्या समर्थकां मदीं एक भासाभासी जाली आनी एक पुलीस स्टेशनार NC रजिस्टर जाल्या, एक बारीकशी कंप्लेन फायल जाल्या. पूण ताजेर वायट उतरां दिली म्हणून वा हात उबारपाचो यत्न केले म्हणून अशी तरेची कंप्लेन थंय फायल जाल्या. पूण ते मागीर PI सचिन पन्नाळकार हांच्या मार्गदर्शना खाला बाकीच्यांनी ती आटोपा हाडली आनीक थंय सुवेवस्था बिगाडची न्हय वा इबाडची न्हय म्हणून तांणी यत्न केले. बरोबर. त्या हाचेर पुलिसांनी म्हाका दिसता की पुलिसांनी सांग्यार बरो आपलो ताबो दवरलो, कारण सगळे कडेन शिस्त, डिसिप्लीन, वेवस्था सगळी जी आशिल्ली ती बरी आशिल्ली. लोकांनी सुद्दां कोवीड SOP ज्यो आशिल्ल्यो त्यो पाळून आनी बुथांचेर सुद्दां SOP पाळून मतदान केलें वा मतदान जालें अशें म्हणूं येता. कारण कोविडाचो सगळ्यांक भंय आशिल्लोच, कारण सांग्यार आयज मेरेन 113 समथींग कितले तरी दुयेंती आसात आयज मेरेन, आतां मेरेन. बरोबर. दत्तू, म्हाका दिसता खूब बरी इन्फॉर्मेशन आसा आनी ही बरी गजाल की SOPचें सगळें पालन करून सगळें भायर सरून वोटिंग केलां. थँक्यू दत्तू इन्फॉर्मेशन दिलें म्हणून. हांव परत वयता लौकिका लागीं. लौकिका कडेन आयची अपडेट आसा, लौकिका कडेन घेवया कोवीड अपडेट आयची. लौकिक. सचिन, कोविड अपडेट आयचो बुलेटीन येयला. आयज परत 1420 न्यू पॉझिटिव्ह केसीस सापडल्या. तितूंतल्यान टोटल पॉझिटिव्ह जे एक्टिव्ह केसीस आहा ते 11,040 जाता आनी डेथ आयज 12 जाल्यो. 12 डेथ जाल्ल्यान 976 टोटल डेथ गोंयचे जाल्यो. सचिन. म्हाका दिसता हो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा, एक भयभीत करपा सारको आंकडो आसा. परत एक फावट सगळ्यांक लागीं मागता की तांच्यांनी SOPs सारके फॉलो करपाक जाय, विनाकारण भायर सरपाक जायना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी परत परत सांगत आसा आमच्या माध्यमा वयल्यान, सरकार आपल्या माध्यमा वयल्यान. फक्त आमी आयकपाक जाय आनी ते फॉलो करपाक जाय. कोवीड ज्यो केसीस ज्या तरेन वाडटा, कितले सिरियसनेस आसा, कितले सिरियसली आमी घेवपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी क्रावडेड प्लेसींनी वचो नाकात, इलेक्शनां जाल्या पार्ट्यो करपाक बीन वचो नाका. विकेंड आसा, बऱ्या तरेन मनयात विकेंड, पूण घरा रावन सेफ रावन सोशल, आनी समजा तुमकां खंयसरूय भायर वचपाक जाय जाल्यार सेफ डिस्टन्स दवरात, मास्क घालात आनी सेफ रावात. ही आशिल्ली आयचो ग्रावंड झिरो आनी कोवीड अपडेट तुमच्या खातीर. देव बरें करूं, पळयत रावात प्रुडंट.